नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. आरजीपीचे कितें चुकले ताचो ब्रेक घेवन सोद घेतलो. लोकांचे इश्यू घेवन लढपी आरजीपी खंय राजकीय तंत्र आत्मसात करूंक कमी पडली. मनोज हेडॉन. हिल कटिंगा सारखे रिस्की इश्यू घेतिल्ल्यातूय खंय तेंको उणो. मतदारांक खंय नोकऱ्यो इश्यूचे पडिल्ले ना. दिल्ली इंडिवाले एकमेकांची लज काडटात. बीजेपीच्या सेटिंगाचो राजकीय स्किमींचो लावार्थी खंय. विजय. फाल्यां तुमचेर आर्ग्युमेंट जावपाक शकता की तुका कसली गरज आशिल्ली लोकसभा झगडा ते नॅशनल इलेक्शन म्हणटा आमी मारली ना मतां तुमकां. आमी पर नॉर्थ गोवान तर आमी रिटेन केल्ली आहा मतां. सो व्हडलें हें ना. फक्त सावथ गोवान थंय तूं जाणा कशें जशें बीजेपी रिलीजन यूज करता तशें सावथ गोवानूय रिलीजन यूज जालें 100%. ते कोणूच डिनाय करपाक शकना. हांगा हिंदू खत्रे मे म्हणून बीजेपी हें करता तेवटेन मायनॉरिटी खत्रे मे म्हणून तेवटेन काँग्रेस आपान नाटक केलें आनी तेचो 100% आमकां मार बसलो. त्या नंतर आमी डिसायड करतले की ह्या इलेक्शनाक कंटेस्ट करपाची काय ना. इलेक्टोरलच न्ही जाल्यार पार्टीचे भवितव्य फुडल्या 6 म्हयन्या भितर थारतले. येस बरोबर. हितून तें जालें की आरजी वांगडा असोसिएट जावपाक पासून लोक भिवपाक लागले. म्हणजे हे वयतले फाल्यां हिल कटींग वयतले थंय ते आडयतले रिस्क घेतले. म्हणजे आरजी वांगडा असोसिएट जावप म्हणजे लायफाची रिस्क हे लोकांक दिसपाक लागले. आनी तें आमकां तेन्ना कळोंक ना. आमी त्याच झोनान रावले. तो झोन जेन्ना 2017चो झोन आसलो तो झोन चेंजूच करूंक ना आमी. दॅट इज द बिगस्ट मिस्टेक वॉट वी हॅव डन. शॉकिंग की लोक पॉलिटिशना कडल्यान गोंय वाचयतलो आनी गांव वाचयतलो म्हणून एक्सपेक्टूच करिना. लोक कितें भलतेच एक्सपेक्ट करता. कितें ती अपेक्षा? कशें आहा आतां आपणाक कितें मेळटलें तें चिंतता आनी मेजरली गव्हर्मेंट जॉब. की ह्या इंडिया अलायन्सा आपल्या वच म्हणटाले काय म्हण मागीर ताणी तुमचेर मारली. ते म्हणपाक लागले आतां बीजेपी सरकारान आरजी खातीर एक स्किमूच काडपा जाय म्हणून की इलेक्शन अशी 1-2 वर्साचे पावले की सारके तुगेले आरजी प्रकट जाता आनी मागीर बीजेपी हॅप्पी जाता म्हणून. जर दुदाचो धंदो करता तुका स्किमी बद्दल कोण सांगतलो सांग. जेका स्किमीची म्हायती आहा तो हां जाल्यार कोणें सांगलें स्किमीचें. विजय सरदेसायन. कित्याक सगळ्यान व्हडलो बेनिफिशरी तो त्या स्किमीचो. सो तो जाणा ती बीजेपीची स्कीम कशी एप्लाय करप आनी कशी रातोरात अप्रूव करून घेवप आनी तेचो बेनिफीट घेवप. सो तोच्या तकलेन फक्त स्किमी चलता. म्हणून हे आयज जर इंडिया अलायन्साचे गोवन जे लिडर आहा पळय हे इतले सेल्फीश आनी ग्रिडी आहा की तांकां स्वताच्या पार्टेची इज्जत ना आनी स्वताच्या पार्टेच्या लिडरांची इज्जत ना. ही परिस्थिती आयज जाल्या आनी ह्या लिडरां कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की हे गोंय राखतले म्हणून. हरमळा जाल्ले कथीत खुनाचे केसीत सोंपिल्लो अमर बांदेकराचो तकलेक मार लागून जीव गेलो म्हणून पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान मुखार आयला. मजगतीं अमराक बडोवपी आनी दोगांक मांद्रे पुलिसांनी अटक केल्या. ललित ठाकूर आनी गोपाळ दास ह्या हिमाचलच्या दोगा तरणाट्यांक अटक केल्या. अमराक मारतना सीसीटीव्हीत दिश्टी पडिल्ले. नमस्कार. 26 तारखेक हरमल बिचाचेर सांजचे 6:30 वरांचेर एक मर्डर जाल्ले आनी त्या मर्डरान सुरेंद्र कुमार हो हिमाचल प्रदेशचो 39 इयर्स एज हेका ताब्यान घेतलेलो अरेस्ट केल्लो. 2 तासान मांद्रे पुलीस यांनी कारवाय केली. त्या उपरांत आयज परत 2 जाणांक जे दुबावीत आशिल्ले तांकां सद्या ताब्यान घेतलेले आसात. ते CCTV फुटेजीन ते मेळ्ळेले आसात. तांचे नांव अशें आसात ललित ठाकूर हो 24 इयर्स एज आसा आनी तो हिमाचल प्रदेश हांगातलो आसा. आनी दुसरो जो आसा विभीषण दास गोपाल दास अशें ताचें नांव आसा आनी 26 इयर्स एज आसा आनी होय जो आसा हिमाचल प्रदेशाचो आसा. एकंदर जो अमर बांदेकर हेचे मर्डरान पयलीं जे एका एक्युजाक अरेस्ट केल्ले तो तेच्या उपरांत आयज दोगांक सुद्दां परत अरेस्ट करपाक आयिल्ले आसा आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा नॉर्थ SP च्या खाला DSP शिरोडकर आनी मांद्रे PI शरीफ जॅकीस हे फुडली इन्वेस्टिगेशन करीत आसात. तांच्या फॅमिलीची एकच मागणी आसा की आपल्या भुरग्याचे मर्डर जाले आनी तांचेर मर्डर केस घालचे म्हणून पोलीस सुद्दां त्याच वेन इन्वेस्टिगेशन करीत आसात. आनी काल जीत आरोलकर हांच्यांनी सुद्दां सांगलें की तांच्या फॅमिलीक जस्टीस हे मेळटले म्हणून. सद्या 2 जाण मेळ्ळे की ललित ठाकूर आनी दुसरो जो आसा विभीषण कुमार गोपाल दास अशे 2 जाणांक सद्या मांद्रे पुलिसान ताब्यान घेवन फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.
दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंताची बदली जाल्या. IPS टिकम सिंगा कडेन दक्षिण SPचो ताबो. सुनीताक सध्या हेडक्वॉर्टर्सांत. फाटल्या 1.5 वर्स सुनीता सावंत दक्षिण गोंय अधीक्षक म्हूण काम करयताली. IPS टिकमा कडेन ANCचे अधीक्षक पदाचो ताबो आसा. In a surprise move, SP Sunita Sawant has been transferred from South Goa and she has been asked to report to police headquarters. In an internal communication, Tikam Singh IPS has been directed to look after South Goa district, though the formal order to this effect is yet to come. Mukesh Kumar for Prudent. कर्नाटकांतल्यान 53 जित्या डुकरांची गोंयांत ट्रकांनी तस्करी करतना दोगांक धरले. जीवन शिप्री आनी सागर जाधवाक वाळपय पुलिसांनी धरल्या. एनिमल क्रुएल्टी कायद्या सकयल FIR. दोगूय ट्रक जप्त केल्या. आयतारा बिफाचे तस्करीचे केसींत उसगांवां धरिल्ल्या दोगांकूय जामीन मेळ्ळे. बेफ पुलीस स्टेशनार तश्शें पडलां. कर्नाटकांतल्यान 53 जित्या घरदुकरांची तस्करी करपी दोगांक पुलिसांनी रातच्या वेळार गाडी चॅक करतना चॅक नाक्यार धरले. 2 गाडयांनी 53 जिते घरदुकार आशिल्ले. वो हम लोग को पता नहीं, बहुत लोग करते हैं साहब ऐसा. इसका तुम्हारे पास परमिशन था? हाँ सर, परमिशन था इसके परमिशन हम तो डॉक्टर के पास डाला है सर. वो मैसेज डालता है ना, हमारा फोन स्विच ऑफ हो गया सर. पास नहीं लाते वक्त परमिशन था आपको? हाँ वो मैसेज में डालता है ना सर. हमारा हम पालते हैं ना, उसका ये है. परमिशन पेपर पे नहीं लेके आता है सर लेके आता सर, तो लेके आता, वो मैसेज आता सर हमको. अभी वो पूरा कितना स्कोर है? वो 32 है सर. 32. दोनों गाड़ी का मिला के 32 वो नहीं, वो अलग है. तुम्हारी गाड़ी में 32 है. हाँ सर, और दूसरे गाड़ी में? उसको 24 रहेगा सर. उनका गाड़ी दूसरे का गाड़ी है. और ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये आपसे जा रहा था. काल राती वाळपय पोलिसांनी बॉर्डर चेकपोस्ट केली सत्तरी पासून 2 दुकरांनी भरलेल्यो घरदुकरांनी भरलेल्यो गाडयो सीज केल्ल्यो आसा. मेळटा ते म्हायती प्रमाणे ज्यो दुकरांनी भरलेल्यो 2 गाडयो आसा त्यो कर्नाटकाच्यान गोंय वाटेन ती विकपाक हाडटाले आनी तेंचे कडेन कसलेच तरेची परमिशनां आनी जो डॉक्टरची सर्टिफिकेट आहा ती नासली. जीवन पल्लप्पा शिप्री रावपी बेळगांव कर्नाटका आनी सागर मारुती जाधव रावपी धारवाड हांगासरल्या ह्या दोनूय ड्रायव्हरांचेर FIR नोंद केला आसा. आयतारा बिफाची तस्करी करपी धरिल्ल्या दोगांकूय जामीन मेळ्ळा. बीफ आजून खंय पुलिशेंत तश्शें. काल वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर जवळ 60,000चे एका वेगानरीन बीफ धरलेले आनी बापूय आनी चेड्याक अरेस्ट केल्लो. सो तेजे अपडेट्स अशी आसा की जे तेंचेर ऑफेन्स घातलेले ते बेलेबल ऑफेन्स आसले आनी बापूय आनी चेड्याक दोगांकूय बेल धरली आसा. बट मेन सांगपाची एक अपडेट म्हटल्यार जे मास आसा वेगानरीन घालून जे पुलीस स्टेशनाचेर दवरलेले ते अजून मेरेन 2 दीस जाले तरी अजून पुलीस स्टेशनाचेरच आसा आनी पुलीस स्टेशनाचेर इतलो घाणी पडला, इतलो वायट वास येता, थंयसर पुलीस स्टेशनाचेर रावपाचें ना. जेन्ना आमी पुलिसांक विचारलें तेंच्यांनी सांगलें की कोर्टाक आमी इनवर्ड लेटर दिला आनी कोर्टा कडल्यान ऑर्डर येवपाची डिस्पोज करपाक म्हणून ती अजून मेरेन येयल्ली ना. बट ती कोर्टाची ऑर्डर येय मेरेन ते मास जे आसा ते अजून मेरेन वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर पडून आसा आनी सामकी घाणी पडलेले आसा आनी ती कोर्टाची ऑर्डर येतकीर ते वाळपयचे जे मास आसा ते डिस्पोज करतले. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पना. बेडशे डोनामार्ग तिराळीचो कालवो फुटिल्ल्यान असनोडे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक उदका पुरवण जायना. ते फाटभुंयेचेर आमठाणी धरणाचें उदक सध्या बार्देसाची तान भागयता. मात कांय वाठारांत उदक ना. टँकरांनी उदका पुरवण, लोक बेजार. उदक ना 4-5 दीस जाले. आता तुम्ही टँकरांच्यान घेता पिवपाकूय हे तुमकां पिवपाकूय आनी कपड्यांकूय उदक हे करता सप्लाय खोल्ले लक्ष्मीनगर आणि बाकी कडे दुसऱ्या टँकरान ह्या म्युन्सिपाल्टीचे न्हू. दीस जाले बार्देस तालुक्यात उदक ना. तिलारी कॅनलाचो जो दोडामार्ग सायडीचो कॅनल आहा ताका ते डॅमेज जाले आनी ताका लागून उदक जे अस्नोडा ट्रिटमेंट प्रोजेक्ट आहा ताका उदक जे जाय तें उदक शॉर्टेज आसा आनी ताका लागून
बार्देश तालुक्यान कांय कडेन बिचोली तालुक्यान उदक खूब शॉर्टेज आसा. गेले 3 दीस जाले कांय कडेन आमी म्हापशा पासून जाल्यार कांय वाठारांनी टँकरांनी बीन उदक आसा पण ते बांयचे बीन हाडून बीन हे करतात. करूरीस उदकाचे सारकेच लोकांचे हाल जाले. मागीर हंजुना सायड शिवोले सायडीकूय उदक खूब शॉर्टेज आसा. गव्हर्मेंटान म्हणजे फाटल्या म्हणजे 2-3 दिसां फाटीं सीएम आनी बाकीचे सगळे आमदार बीन मिनिस्टर बीन ट्रिटमेंट प्लांटाचेर मागीर सगळे कडेन भोंवून गेल्ले आनी तेंच्यांनी कॅनला कडेनूय वचनूय बीन तेंच्यांनी 2-3 दिसां भितर सगळें सुरळीत जातून सांगला पण आजून तेचेर कांय हें जावना. आमठाणे डॅमांचें उदक ते ट्रिटमेंट प्लांटाक उस्माडच्या सोडपाचें आसलें तें आयज बीन सोडलें आनी जाल्यार ते प्रिजन फाल्यांच्यान उदक कंटिन्यू जावंक शकता अशी खबर काडल्या. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान सांगता. आग्वाद किल्ल्याच्या वाठारांतले लायट हाऊस रिपेरिंगाक आयला. ट्युरिस्ट घे गर्दी करतात मात लायट हाऊस पोन्नें जाल्ल्यान ट्युरिस्टांक वयर वचपाक बंदी आसा. मायकल म्हणटा रिपेरिंग करूंक जाय ते ASSI सकयल येता. कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन उलोवन खंय जाता तितले बेगीन रिपेरिंग हातात घेता. मायकल उलयलो. खासा रिपोर्ट. आग्वाद किल्ल्याच्या वाठारांत आशिल्ले लायट हाऊस पोन्नें जाल्ल्यान दुरुस्ती करपाची गरज आसा. नवे लायट हाऊस सुरू केले उपरांत हे लायट हाऊस पर्यटकांक उक्ते केल्ले. मात लायट हाऊस पोन्नें जाल्ल्यान ट्युरिस्टांक वयर वचपाक बंदी घाल्या. या सगळ्यान आदलो लायट हाऊस which has got archaeological importance and it is under ASI, the Archaeological Survey of India. We will see whether the work of repairs will be taken up by ASI or by from the state government fund or central fund. कित्याक तो किल्लो जो आहा मेन फोर्ट जो आहा फोर्ट आग्वादा this is under Archaeological Survey of India. So I will talk whether Captain of Ports who is the custodian of the lighthouse should take up the work. Then I will immediately tell Captain of Port to do necessary estimates to repair it under the archaeological architect. म्हणजे तेंचो कोणतरी बरो आदलो जाणार आर्किटेक्ट घेवन तो रिपेर करपाची गरज आसा which is actually under dilapidated condition. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. म्हापसा गंगानगर कोल्हे हांगा एका अनवळख्या मनशान 6 मोटारसायकलींक उजो पेटयलो. तातूंतले 3 मोटारसायकली खंय लासून गोबर जाला. 3 अर्दे जळ्ळ्यात. म्हापशे पुलीस सध्या चवकशी करता. हे आता पळय माझे काल पयरच्या दिसा जाल्ले. तुझी गाडी उलपयली? माझी गाडी उलपयली ॲक्टिव्ह 5G. ओके. सकाळच्या 4 पण आता पळय काल पळयत जाल्यार तेंच्याय 4 गायो पेट्रोल घालून उजो पेटयलो खंय ताका. पेट्रोल घातला? पेट्रोल घालून उजो पेटयला ताका नाल्यार हे इतले हे जावचे नासले. म्हणजे टोटल कितल्यो? आता टोटल 6 गाडयो आहात. 6 गाडयो? टोटल 6 गाडयो झाल्या. कित्या खातीर दिसता तुमकां घातली? आम्ही तरी पळय सर आम्ही सकाळच्या 9 कामाक वचून सांजचे 6 येता. आम्ही वाड्या वयलेच कोणाक चड उलयना. तर आमचे दुश्मन कोण असतील ते आमकांय खबर ना. स्टार्ट तुझ्या गाडये कडल्यान? स्टार्ट माझ्या गाडया कडसून झाला. म्हटलें दिल्लीचें कितें चल्लां म्हणून मागीर म्हाका हेणी फोन केलो अर्जंटली यो म्हणपाक लागलो उजो पालो ना म्हणपाक. मागीर तुज्या गाडयेक मातशें लागला म्हणपाक. म्हाजें मातशें हें जाला डॅमेज जाला गाडी. मागीर राती आमी हांगा 3 सुमार आयिल्ले सगळे. मागीर आमी खूब ट्राय केले गाडी करपाक. ताका म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 वर लागलो. 3:45 ती आग थांबली सारकें. बायकार गेल्ले सगळे तेन्ना ते एक 7-8 मनीस आसले वयर बसलेले. वयर आमचे जंक्शनाचे पायप आहा ते एक गाडी लायतात पार्किंग लायतात 4 व्हिलर ते कुशीक ते बसून ते ओडटाले. हांवें कंप्लेन दिल्ली पोल्युशनान. सो भुरगे हांगा येता भायले भुरगे येतात आनी ते ओडूंक बसता थंयसर म्हणून. थंयच्यान मे बी जावंक शकता की बाबा ते भुरग्यांनी रिवेंज घेवपाक अशें कर्नाटक खबर ना. डावट तरी काय ना. पयर बी हांव ती एक्टिव्ह आहा ती पयर जाल्ले तेन्ना हांव 240 कामांतल्यान येयल्लो तेन्ना सारको आसलो. एक 15-20 मिनटान ते काम करून गेला खंयच्यान तरी. खंयच्यान येता खंयच्यान वयता ते कांयच कळना आमकां. आमी आतां 40 वर्सां जाली हो पयले पण अशें व्हडल्या दुर्घटनाक अशें जाल्ले आसा. हेज्या पयलीं केन्नाच जावंक नासलेले. आनी ह्यो पयलीं सगळ्यो गाडयो झरे कडेन आसताल्यो तरी आमी तांकां रस्तो करून कॉन्सलरान ते आतां दारान आसूनय गाडी उजो घालता म्हणजे अजापाची गोश्ट. ही अशी कोणाकूच त्रास करिना. एका सायडीक गाडयो आसा त्यो. आतां आमी इतले रिक्वेस्ट करूं शकता की पुलिसां कडेन की आमकां डेली पेट्रोलिंग करपाक पुलीस हाडूंक सांगा. उत्तराखंडातल्या 38व्या नॅशनल गेम्साक आर्थीक आदार म्हूण SCGन दिल्लो 25 लाखाचो चेक गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनान परत दिलो. एका खेळगड्याक फाटल्यान असोसिएशन खंय 10,800 रुपया खर्च करता. असोसिएशनाचो सरचिटणीस गुरुदत्त भक्ता उलयलो. खेळगड्यांक असोसिएशनान खंय सगळे पयशे दिल्यात. सरकार वाडोवन दिता जाल्यार घेवपाची तयारी.
म्हणजे कितें जाला पयर आमचो कार्यक्रम जालो न्ही, सेंड ऑफ जालो भुरग्यांक. हय आनी तेन्ना आमचो मुखेल सोयरे म्हणून खेळा मंत्री आशिल्ले. हय म्हणून तांचे समोर आमकां तो चॅक दिलो. ओके आमी कितें आहा बजेट करतना आमी टिकेटीक आमी 7,200 रुपया दवरलेले. मडगांव ते देहरादून आनी बॅक रिटर्न. ओके आणि आता पळोवंक गेलो जाल्यार ताजो एक्च्युअल तिकेट खर्च येता 9,800 रुपया. आणि तेन्ना आमकां कळना की सगळं ते देहरादूनाक जायना. अनेक डिस्ट्रिक्ट तेंचे जशे आमचे मडगांव, वास्को तशे तांचे जागे आसात थंय केला तेंच्यांनी. ओके पूण थंयसून थंय वचपाक आनीक 500 रुपया वचपाक 500 रुपया येवपाक. पूण खरें म्हळ्यार एक 10,800 रुपया खर्च येता. पण आमकां तांच्यांनी दितना आमकां फक्त 6,000 रुपया दिले प्रत्येक भुरग्याक. तशेंच आमचें कितें जालें, आमकां टीए आनी डीए म्हणून दितात भुरग्यांक. आणि आता देरापेट काडून 300 रुपयाचेर हाडल्या. आमी कितें म्हटलं आतां चेक आमकां आमी रिटर्न केला. आमकां जे कितें मागला तो तुमी दियात. पूण आमकां जड जाता तें. पूण कितें आहा भुरग्यांक अन्याय जावचो न्ही. आमी ऑलरेडी दिल्या भुरग्यांक. किट टोटल रिलीज केला आमी भुरग्यांक. ओके तितून टीए डी एट 500 रुपीज आमी रिलीज केल्या भुरग्यांक. भाऊन सांगला तांचे कमी करूं नाका तांकां म्हणून, मागीर पळया म्हणून. भुरग्यांक आमी ऑलरेडी धाडले. ऑलरेडी म्हयन्या पयलीं ताका तिकेट बुकींग करूंक लायले. आमी बजेट केल्ले त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांक रिलीज केला. तुमी संघटनेक फोन करून विचारल्यार जाता. 80% ऑफ आमी बजेट केल्ल्याचे पयशे आमी रिलीज केल्या भुरग्यांक. दिल्लो ना एक्झॅक्टली. आमकां आमी जे प्रमाणीकपण जे आसा जे कायदेशीर आसा 80% ताजे आमकां दिवचे. ओके ओके समज रिवायज करून दिता जाल्यार तुमी किचेक घेतले भुरग्यांक दिवंक जाय न्ही आमी पयशे. म्हापशे पालिकेची तिसरे फावट फुडें धुकल्लेली बसका सोमारात जाली. 20तले फक्त 6 नगरसेवक आशिल्ले. कोरम जावंक आशिल्ल्या नगरसेवकांनी बसकेक विरोध केलो. कोरम नासतना बसका घेतलेल्या विरोधकांनी नगराध्यक्षाचो राजीनामो मागला. नगराध्यक्ष म्हणटा म्युनिसिपल कायद्या सकल रिकन्व्हेन केल्ल्या बसकेक कोरमाची गरज ना. आज तिने कोरम नासतना मिटींग घेतल्या. 4 जाण कावन्सिलर, तिचे रुलींग कावन्सिलर सुद्धा हाजीर ना. म्हणजे ह्या डिसिजनाक तिका कोणूच साथ दिना. 2 एक्स चेर आनी तशेंच तेजे रुलींग ऑपोजिशन सोडून रुलींग कावन्सिलर खंय आसा काय म्हणून तुमी तिका मिडियाक विचारूंक जाय आशिल्लें. आमी मातीना तिचे कडेन आसा न्हू कोरम रुलिंगाचो, तो कित्याक ना. तांकां सगळ्यांक हेजे वयलो विश्वास गेल्लो आसा. आनी ती फाल्यां पळय ती फाल्यां आमी कोर्टाक वयता तिका कळटा ती फाल्यां रेजिग्नेशन दितली. बाक माय वर्ड दितली ती फाल्यां रेजिग्नेशन. इतले मजगतीं म्युनिसिपल एक्टा खाला रिकन्व्हिनिंग मिटिंगेक कोरमाची गरज ना अशें नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकार सांगता. बाकीची जी रिझन आय डोंट नो फॉर वॉट पर्पज. कारण आयची जी मिटींग असते ती महत्त्वाची असते. कारण प्रत्येकांच्या आपापल्या वॉर्डाची कामां घातलेली असते आणि ती AO बी नसते, प्रत्येकाक खबर असले. आणि जेन्ना आपल्या वॉर्डाची कामां जावंक जाय हे तळमळीन प्रत्येक कावन्सिलराची जबाबदारी म्हणून आयचे तेका हजर रावप तितलीच गरजेची असले. आणि म्हाका दिसता तरी आसतना आमी जितली प्रपोजलां म्हाजे कडेन पावल्ली आसा ॲट द डे 1 30 ऑक्टोबराच्या हितून जे आमचे AO बी नासले त्यांचे सगळ्यांचे कन्सिडरेशन घेऊन त्या वॉर्डातली कामां जावंक जाय. आमचे लोक सफर जावंक फावना. ते जो पर्यंत हेचे रिजोल्युशन जायना कित्याक एकदां त्या मिटिंगेन घातल्या शिवाय त्या कामांक आमकां चालना दिवपाक मेळना. म्हणटकूच जितली प्रपोजल म्हाज्या पर्यंत पावल्ली आसा त्या सगळ्या वॉर्डाचे आमी तितून घालून उपस्थित जितले असले तेंचे हितून कितें रिकन्व्हीन मिटींग असल्या कारणान आमकां म्हाका दिसता विदावट कोरम आनी डिक्लेरेशन ऑफ द 7 days प्रायर नोटीस दिवन आमी हे केल्ली आसा. म्हाका दिसता ती आमी चालीक लावच्या खातीर तेचेर आमी डिसिजनां घेतली जेणे करून आमची वॉर्डाची कोरमाची गरज नासता. कोरमाची जेन्ना एज पर द म्युनिसिपल एक्ट म्हणटा ताचो 78(14) त्याच्या अंतर्गत जर तुम्ही पळयत रिकन्व्हिनिंग मिटिंगांक ती कोरमची गरज नासता. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. एक्सपोजिशनाच्या यशस्वी आयोजना उपरांत आता गोंय सरकाराचो चलो प्रयागराज. 144 वर्सांनी जावपी सनातन संस्कृतीच्या ह्या महासागर आणि महाजागराचे गोंयच्या लोकांकूय दर्शन जावचें म्हूण सावंत सरकाराचो हो उपक्रम. गोंयच्यान प्रयागराज खासा डायरेक्ट ट्रेनीची वेवस्था करपाचो सरकाराचो प्लॅन. माफक दरांत तिकेटी आनी बुकींग वाडटा तशें ट्रेनींची वेवस्था. 4 दिसां भितर खंय शेड्यूल येतले. सेंट झेवियराचे 18वें एक्सपोजिशन सरकारान येसस्वीपणान करून दाखयलें. आतां महाकुंभ. 144 वर्सांनी जावपी सनातन संस्कृतीच्या ह्या महासागर आणि महाजागराचे गोंयच्या लोकांकूय दर्शन जावचें म्हूण सावंत सरकारान गोवा टू प्रयागराज डायरेक्ट ट्रेनीची वेवस्था करपाचें थारायलां. गोंयकारांक परवडपा सारखे रेटीत लोकांक महाकुंभाक रेल्वेंतल्यान धाडपाची सरकाराची येवजण रोखडीच जाहीर जातली. लोकांची बुकींग वाडटा तशी खंय आनीक ट्रेनी वाडयतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
लोकांक सोयी खातीर सरकाराचो कॉर्डिनेटरूय प्रयागराजात गोंयकारांक मार्गदर्शन करतलो. माफक दरात तिकेटी आनी बुकींग वाडटा तशी ट्रेनींची व्यवस्था 4 दिसां भितर खंय शेड्यूल जाहीर करून बुकींग सुरू करतले म्हण मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक म्हायती दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सत्तरींतल्या टोनी धबधब्यार पिकनिकेक गेले कडेन 4 जाणांच्या ग्रुपांतलो एकटो बुडलो. 23 वर्साचो प्रदीप कुमार म्हणटा तो बुडून सोंपलो. मूळ राजस्थानाचो. 8 दिसां फाटीं फोंड्या कामाक आयिल्लो. टूर ऑपरेटरान ताका खंय टुराक व्हेल्ले. तिगांनी लायफ जॅकेट घातिल्लें. प्रदीपान घालूंक नाशिल्लें. बुडलो. काल सांचे 4 जाण भुरगे सावड्ड्या तोणीर जो वॉटरफॉल आसा ते वॉटरफॉलान न्हावपाक गेल्ले कडेन एकट्या भुरग्याक थंयसर बुडून मरण आयलें. तोणीर वॉटरफॉल जो आसा तो फाटल्या त्या वॉटरफॉलाचेर फाटल्या 2 वर्सांक 4 जाणांक बुडून मरण आयला. तरी पूण अजून मेरेन थंय लोक वयता आनी बुडून तांकां मरण येता. हेतून इन्फॉर्मेशन अशी की काल फोंड्याच्यान 4 जाण त्या वॉटरफॉलाचेर न्हावपाक गेले विथ गायडन्स ऑफ लोकल टूर ऑपरेटर. आणि जे न्हातना 3 जाण आसले तेंच्यांनी लायफ जॅकेट घातलेले. आणि एकटो जो प्रदीप कुमार म्हणून जो आसा तो रावपी नेटिव्ह ऑफ राजस्थान, बट तो खंय फोंड्या खंय रोडाच्या कामाक येयल्लो आनी ताका गोंयान येवन 8 दीस जाल्ले. त्या भुरग्यान लायफ जॅकेट घालूंक नासले सो ताका मरण आयिल्लें. काल जेन्ना फायर ब्रिगेड सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केल्लें काळोख जाल्ल्या कारणान तांकां सर्च ऑपरेशन स्टॉप करचें पडलें. आणि आयज सकाळी गेल्या उपरांत तेंच्यांनी जवळ जवळ 1 वराचें सर्च ऑपरेशन करून ती बॉडी जी आहा ती रिकवर केला आणि बॉडी पोलिसांक हँडओव्हर करून पोस्टमॉर्टमाक फुडें धाडला. जेन्ना एखादो थंय मनीस मारता थंयसर मागीर तांकां फायर ब्रिगेड, पोलीस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल अशें मेळोन तांकां कितलेशेच वरांचे तांकां रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करचें पडटा. आनी तो वॉटरफॉल आसा त्या वॉटरफॉलाचेर गाडी पावना. त्या वॉटरफॉलाचेर चलत वयचें पडटा. जवळ जवळ 1 वर चलचें पडटा आनी सगळे इक्विपमेंट्स फायर ब्रिगेडीचे घेवन थंय वचप म्हटल्यार एक खूब त्रास जाता. पण लोकांक हें कळना. कांय टूर ऑपरेटर जे आसा ते आपल्या इंट्रस्टाक लागून लोकांक थंय व्हरतात आनी मागीर हे लोकांक अशे त्रास सोंसचे पडटात. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर परतून एकदा प्रश्नचिन्ह उप्रासता. लायटीचे केबल ड्रेनेजींतल्या चरांतल्यान घातल्यान बोवाळ. लोकांनी विचारल्यार चूक सुदारपाची सोडून केबलांचेर कॉन्क्रीट घालें. केबल इबाडल्यार खंय परत कॉन्क्रीट फोडचें पडटलें. थळावे म्हणटा कामाक दर्जो ना. फिल्डार सुपरवायझरूय नासता. खासा रिपोर्ट. There is a sewage which is going in the drain as well as the electric wires are going. जो आमच्या हांगा ते इलेक्ट्रीक फिल्डराक आसा ती वता. सो there is no supervisor here. I think there is no supervisor on site. कोणूच ना पळय. तांकां स्मार्ट सिटीचे कांयच हांगा हें कितें चल्लां तें कोणाक खबर ना. लायक पीपल शूड नो वॉट इज हॅपनिंग. फाल्यां कितें आसा ही जी इलेक्ट्रीक वायर्स गेला जाल्यार शॉर्ट सर्कीट जायत जितली हांगा शॉप्स आसा सगळ्यांक उजो पेट्टलो. सो दे शूड बी समवन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑर द स्मार्ट सिटी तेंचो जो सुपरवायझर दे शूड टेक अ नोट ऑन ऑल दीस थिंग्स. हे जे आसता जे मेन आतां अंडरग्रावंड केबलिंग. पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग हांगा हें नासलें. देर वॉज नो ड्रेनेज. सो देन दे मेड अ ड्रेनेज एंड द सेम इलेक्ट्रीक वायर्स वीच वर देर दे पुट इट इन द ड्रेन वॉटर ड्रेन्स. एंड नाव दे हॅव कवर्ड इट. दे हॅव डन प्लास्टरींग केला. एक 2-3 दीस पयलीं तेंच्यांनी दे हॅव डन प्लास्टरींग देर एंड नाव दे आर कवरींग इट वीथ एंड तेज्या वयर तेंच्यांनी सिमेंट घातला वीच इज रॉंग. परत खणटले ते. हे डॅमेज येता केन्ना रोखडेच खणटले. हांगा रस्ते हांगा डांबर मारतले, हांगा पेवर्स मारतले, मागीर 5 दिसांनी परत हो रस्तो बंद करतले, परत खणटले. सो वी जस्ट वॉन्ट टू हायलायट इट बिफोर ते खणच्या पयलीं ते हायलायट केल्यार बरें न्ही. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात. व्हॉट्सॲप, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.